दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज रोजगार मेळाव्यात देशभरातल्या 51,000 केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांक वांटली नेमणूक पत्रां. देशभरात 37 सुवातांनी मेळावे. देश मोहिमेखाला गोंयच्या 12 तालुक्यांतल्या मातयेची कलश अमृत वाटिके खातीर दिल्ली रवाना. 31 ऑक्टोबरात प्रधानमंत्री करतले रोप लावन अमृत वाटिकेचें उक्तावण. इस्रायली सेना आनी हमासा मजगतीं गाजांत चालू आशिल्ल्या झुजांत ताकतिकेन संघर्श विराम करचो. अपहृत बंदिस्त नागरिकांक ताकतिकेन मुक्त करचे. एकवटीत राष्ट्रसंघाच्या आमसभेचो थाराव. गोंयांत चालू आशिल्ल्या राष्ट्रीय खेळा सर्तींनी गोंयांत आतां मेरेन जोडली 15 पदकां, 1 भांगर, 4 रुपे आनी 10 कांस्य पदकांचो आस्पाव. आनी चीनांत जाल्ल्या आशियाई पॅरा सर्तींनी 111 पदकां जिखून भारताचो विक्रम. 29 भांगरां, 31 रुपे आनी 51 कांस्य पदकांचो आस्पाव. प्रधानमंत्र्यांनी केली तोखणाय. पळोवया खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज रोजगार मेळ्या वरवीं नव्यान नेमणूको जाल्ल्या 51,000 केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांक नेमणूक पत्रां वांटली. व्हिडिओ कॉन्फरन्सा वरवीं ही कार्यावळ जाली. देशभरांत 37 सुवातांनी रोजगार मेळावे जाले. केंद्र, राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांनी ही नोकर भरती जाता. सरकारान वर्सभरात 10 लाख सरकारी नोकऱ्यो दिवपाची मोख दवरल्या. ते नदरेन सरकार रोजगार मेळावे घडोवन मेळाव्यांनी सरकारान सुमार 4 लाख वयर नोकऱ्यो दिल्यात. आयज वांटिल्ल्या नोकऱ्यांनी रेल्वे, घर खातें, टपाल, येणावळ आनी उच्च शिक्षण खात्यांतल्या नोकऱ्यांचो आस्पाव आसा. नेमणूक पत्रां मेळिल्ल्या तरणाट्यांक हो खीण दिवाळीचेच भुशेन. सरकारान नोकर भरती प्रक्रिया सुरळीत करून पारदर्शी केल्या आनी हाका लागून लोकांचो सरकारी नोकर भरतीचेर विश्वास वाडला अशें प्रधानमंत्री ह्या वेळार उलयले. हमने भर्ती प्रक्रिया को ना सिर्फ स्ट्रीमलाइन किया है बल्कि कुछ परीक्षाओं को रिस्ट्रक्चर भी किया है. स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की रिक्रूटमेंट साइकिल में जो समय लगता था वो लगने वाला समय अब करीब करीब आधा हो गया है. यानी सर्कुलर पत्र जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक के समय को काफी कम कर दिया है. इससे युवाओं के समय की बड़ी बचत हुई है. युवाओं के हित में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया है. एसएससी के कुछ परीक्षाओं को हिंदी, इंग्लिश और 13 क्षेत्रीय भाषाओं में लेना शुरू कर दिया है. दरेक देशाचें एक सामर्थ्य आसता, पण त्या सामर्थ्याचो वापर करतले जाल्यार सक्षम युवा शक्त आसची पडटा. नव्यान सरकारी सेवेत दाखल जाल्ल्या कर्मयोगिनी नव्यो नव्यो गजाली शिकून एक सारकें आपलें स्किलिंग, रिस्किलिंग आनी अपस्किलिंग करीत रावचें असो उलो प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार मारलो. अलग तरह का सामर्थ्य होता है. किसी के पास प्राकृतिक संसाधन होते हैं, कोई खनिज से संपन्न होता है, तो किसी के पास लंबे समुद्र तट की ताकत होती है. लेकिन इस सामर्थ्य का उपयोग करने के लिए जिस सबसे बड़ी ताकत की आवश्यकता होती है वो होती है हमारी युवा शक्ति. युवा शक्ति जितनी ज्यादा मजबूत होगी, देश उतना ज्यादा विकास करेगा.
मेरी माटी मेरा देश मोहिमेखाला गोयच्या 12 तालुक्यांतल्यान मातयेचे कलश दिल्ली पावतले. काल सांजे पणजी आझाद मैदानाचेर पंचायत खात्यान घडोवन हाडिल्ले राज्य पावण्यावेले कार्यावळींत मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी हिंदू मुस्लीम आनी ख्रिश्चन धर्मगुरूंचे हाजेरींत कलशांतले हे मातयेची पुजा केली. आझादी का अमृत काल देशाच्या स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्सा माननीय मोदीजी मेरा माटी मेरा देश हो सुरू करता असताना आमचे नाते हे मातयेकडे असचे आणि ज्या मातयेतले वीर ज्यांच्यानी आपल्या प्राणाची आहुती या देशाच्या राज्याच्या स्वातंत्र्य लढ्यात दिली, परत एकदा ताका सलाम दिवपा खातीर परत एकदा आमी म्हणटा की आमकां ह्या स्वातंत्र्याचे महत्व समजून सांगपा खातीर तांच्यांनी कार्यक्रम सुरवात केलो. खरी कार्यक्रमाची सुरुवात 12 मार्च 2021 साबरमती आश्रमाकडल्यान गांधीजीच्या मीठ सत्याग्रहांतल्यान जाली आणि गांधीजी ज्या पद्दतीचो साबरमती आश्रमाकडल्यान आपलो मीठ सत्याग्रह सुरुवात केलो, दांडी यात्रा सुरुवात केली, त्याच दांडी यात्रा पुराय देशातले वेगवेगळे लिडर्स त्या दांडी यात्रेत सहभागी जाले. म्हजें भाग्य की परत एकदा त्या सेम दांडी यात्रेत गुजरात हांगासर वचपाचें भाग्य म्हाका लाभलें आणि त्या दांडी यात्रेत हांवूय सहभागी जालो. पुराय देशभर जवळपास 1,90,000 कार्यक्रम आझादी का अमृत महोत्सवाच्या निमित्तान पुराय देशभर साजरे केले गेले आणि निश्चितरित्या मेरी माटी मेरा देश हो कार्यक्रम हो पुराय देशभर तितकोच म्हत्वाचो ठरलो. आमी म्हणटा की विलेज लेवलावयल्या प्रत्येक गांवांतली माती ही आपल्या ब्लॉक लेवलाचेर हाडप आणि ब्लॉक लेवला वयल्यान ती स्टेट लेवला वयल्यान ती आमच्या दिल्ली हांगासर व्हरप अशा पद्दतीचो. आता ही माती कित्याक बऱ्याच तरान प्रश्न पडला आसतलो, ही माती व्हरता तरी कित्याक? ही माती व्हरता आमी म्हणटा डेडिकेशन ऑफ शिल्पकलम, जो मेमोरियल आमी तयार करता ज्या सगळे फ्रीडम फायटर्स हांच्या सगळ्यांच्या यादीत आज आमी हो मेमोरियल जो तयार केलो वता तो नवीन बांधलेले जे आमचे आताचे पार्लमेंट हाऊस आसा त्या पार्लमेंट हाऊसाक तेकोन एक नवीन मेमोरियल बांधता आणि त्या नवीन मेमोरियलाच्या फाउंडेशनाक स्टोनां घालपा खातीर ही माती आसा. आयज फातोडेर नेहरू युवा केंद्राचे स्वयंसेवक हे कलश घेवन शेनवारा दिल्ली वचपाक भायर सरले. 31 ऑक्टोबराक कर्तव्य पथाचेर अमृत वाटिकेंत हे कलश एकठांय जातले. प्रधानमंत्री रोप लावन हे वाटिकेचे उक्तावण करतले. अमृत काळांत स्वातंत्र्य संग्रामांत आपली जीण ओंपिल्ल्या हुतात्म्यांचे यादीन ही अमृत वाटिका नवी दिल्लींत उबी जाता. On 30th and 31st on the occasion of National Unity Day, that is Sardar Vallabhbhai Patel's Jayanti, on that day particularly we will be celebrating this occasion in the presence of our honorable Prime Minister Narendra Modi ji. The mitti from entire different parts of this country, from Kanyakumari to Kashmir, from Gujarat to Assam, all the villages, the mitti of the villages, the soil of this country will be taken to the national capital Delhi, and basically this will embrace our unity of the country. गोंय सरकार आनी IOC म्हळ्यार भारतीय तेल महामंडळ कंपनी मजगती हरीत उर्जे विशीं कबलात जाली. काल सांजे जाल्ल्या सुवाळ्यांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे आशिल्ले. IOCच्या पेट्रोल पंपाचेर EV चार्जिंग स्टेशन सुरू करप, उक्त्या सुवातांनी सोलर प्लांट उबारप, 10,000 रोपांची लागवड आनी टाकाऊंतल्यान उर्जा अशा 4 मळांचेर IOC सरकाराच्या गेडा हे पारंपरीक आनी नवीनकरणीय उर्जा संस्थे बरोबर वावुरतली. मुखेलमंत्र्यांनी ह्या कबलाती खातीर IOCक आनी गेडाक पुर्वी भेटयली. केंद्र सरकारान वर्स 2050 मेरेन कर्बवायू मुक्तीची मोख दवरल्या जाल्यार गोंयान ही मोख 10 वर्सां आनी 2040 निश्चित केल्या अशें मुखेलमंत्री उलयले. आयच्या MOU तांच्यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे 4 गजाली आसात. सगळ्यात महत्वाची विच इज न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जी. आमी नवीन पॉवर परचेज एग्रीमेंट इज सायनिंग फॉर द रिन्युएबल एवरी टायम. हांवें परत एकदा सांगलां आमचो टार्गेट 2050 ना, आमी टार्गेट 2040 दवरलेलो आसा. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर कार्बन इमिशन झिरो करपा खातीर 2050 म्हटलां, पण आमी कार्बन इमिशन झिरो करपाचो टार्गेट 2040 दवरला. 10 वर्सां पयलींच कार्बन इमिशन झिरो जातलें.
हांवें कित्याक सांगलां तर गोंयांतल्यो सगळ्यो रिन्युएबल एनर्जीचेर आमी शिफ्ट करतले. हरीत आणि पर्यावरण पूरक उर्जे खातीर सरकार वेगवेगळ्या मळांनी काम करीत आसा. फुडल्या 15 ऑगस्ट मेरेन सौर उर्जा शार करपाच्या दिकेन काम सुरू जालां. लोकांनी घरगुती पावण्यार सरकाराच्या 50% सवलतीचो लाभ घेवन सौर उर्जा निर्मिती सुरू करची आणि हरीत उर्जा चळवळींत जनभागीदारी दाखोवची असो उलो मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार मारलो. We are shifting our Panji solar city to the Panji city to solar city. Already the work had started. म्हणून आम्ही वेगवेगळ्यो गजाली ह्यो सातत्यात करीत आसा. तांच्या बरोबरचो पयलो एग्रीमेंट ऑफ द रिन्युएबल एनर्जी खातीर आसा. दे आर रेडी टू सेट अप हियर द सोलार एनर्जी प्लांट्स इन द स्टेट ऑफ गोवा इदर ऑन द डिफरंट अल्टरनेटिव्स. आम्ही म्हणटा नॉट ऑन द आयडल लँड ओनली बट वेरेवर द लँड अँड अदर स्पेस इज अवेलेबल दे आर रेडी टू साइन द अँड दे आर रेडी टू पुट दीस फॉर द सोलार एनर्जी. सेकंड MOU जो आसा म्हणजे हातूंतलो इट इज EV चार्जिंग स्टेशन्स. तांची एट प्रेझेंट एक्झिस्टिंग इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशनचे जितके पेट्रोल पंप्स डिझेल पंप्स हांगासर जितके आसा त्या सगळ्या हेजेर EV चार्जिंग स्टेशन ते स्वता लायतले सो दॅट गोंयकारांनी EV व्हिकल्स घेवपा खातीर सुरवात करच्यो. आमकां प्रत्येक जाग्याचेर EV चार्जिंग स्टेशन्स अवेलेबल जातली. उच्च शिक्षणाच्या मळार गोंय सरकार आणि समर्थ ई-गव्हर्नन्स संस्थे मजगती कबलात जाली. कबलातीच्या सुवाळ्यांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे आशिल्ले. उच्च शिक्षणीक पावण्यार प्रवेश प्रक्रिया, निकाल, शिश्यवृत्त्यो, अर्थीक वेवस्थापन तशेंच कार्मीक वेवस्थापन आणि प्रशासनाच्या पावण्यार ह्या कबलातीचो उच्च शिक्षण खातें आणि शिक्षणीक संस्थांक मोठो आदार जातलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार आपल्या उलोवपांत सांगलें. किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएशन पर्यंत तो युटिलायज जातलो आणि तेच्या खऱ्या अर्थान बरें इम्प्लिमेंटेशन म्हणजे आमकां खंयच्याच डिपार्टमेंटा कडेन खंयचो फॉर्म हाडूंक वयचो पडचो ना किंवा खंयच्याच डिपार्टमेंटा कडेन आपली स्कॉलरशीप केन्ना येतली काय म्हणून विचारूंक वयचें पडचें ना. द ट्रॅकींग ऑल्सो डन ऑन दॅट पोर्टल ओनली. आनी पयलीं जो डिले 2 वर्सां खातीर जातालो मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम विदीन 2 मंथ म्हणजे वी वील इम्प्लिमेंट दॅट स्कीम हें म्हणपाक कांयच हरकत ना. प्राथमीक आणि उच्च माध्यमीक मेरेन शिक्षणाच्या पावण्यार सरकारान विद्या समीक्षा केंद्रा बरोबर कबलात करून पोर्टल सुरू केला. अशेच तरेची समर्थ ई-गव्हर्नन्स ई-कबलात आसा. उच्च शिक्षणाच्या मळार हो मोठो निर्णय आणि फुडाराक ताचे नवे शिक्षण धोरण चालीक लावपाचे दिशेन मोठो आदार जातलो आणि क्रांतिकारक बदल दिसतलो अशें मुखेलमंत्री ह्या वेळार उलयले. ऑनलायन एडमिशन एप्लिकेशन इज अ कॉमन युनिफाईड पोर्टल and which is making the convenient for the students and for the teachers also. Third thing, it is a comprehensive system and that will be the assist the educational institutions in effectively organizing the for the platforms. Samarth platform is the transfer of the economic bank of the credit between 2 institutions. Third, Samarth will be the automatic for the all the government sponsored scholarship and disbursement. Fifth one is the comprehensive examination module will एकत्र साइन करता तुम्ही. फायनान्शियल मॉड्यूल ऑफ द समर्थ which will be the managed by the financial operations and transactions. HR module which is designed effectively to manage the various aspects of the HR functioning. म्हाका दिसता हे सगळे जर पळयत it will very easy process for all the institutions. म्हणजे स्पेशली IT heads, account heads, HR heads जितके जण हँडल करता इन फ्युचर माझे तर म्हणणे आसा आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात नॉन टिचिंग स्टाफ जो दिवचो पडटा पळय न्ही तो सुद्धा दिवचो पडचो ना. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. इधर चला मैं उधर चला. हाय किधर चला? मैं तो शो में चला. अरे 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 कौन से शो में? मुझे भी तो बताओ. द बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर शो जो आता है हर संडे शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर, जहां बातें होती हैं हम सबकी, खाने पीने और मस्ती की, ग्रूमिंग के साथ फिटनेस की. इट्स पार्टी टाइम. लेट्स गो. अरे अरे वी
वेट करो, कोई मुझे भी तो ले चलो। Best friend forever. Best friend forever. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. 5 विधानसभाच्या वेंचणुकांनी प्रचाराक नेट आयला. मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिझोराम आणि छत्तीसगडात प्रादेशीक आणि राष्ट्रीय पक्षाचे खडेगांठ प्रचारक फुडारी प्रचाराक देंवल्यात. मिझोरामात आयज भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्राध्यक्ष JP नड्डा हांणी पक्षाचो वेंचणूक जाहीरनामो उजवाड आयलो. राजस्थानात किसान रीण माफी, तरणाट्यांची बेरोजगारी, राजस्थानाची उदरगत आणि बायलां सुरक्षे वेल्यान भारतीय जनता पक्षाचे राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी हांणी गेहलोत सरकाराचेर खर टिका केल्या. CP जोशी की जनता उनसे पूछ रही है कि किसानों से कर्ज माफी की गारंटी का क्या हुआ, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की गारंटी का क्या हुआ, आपने महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दी थी उसका क्या हुआ, आपने राजस्थान के विकास की गारंटी दी थी उसका क्या हुआ, आपने महंगाई रोकने की गारंटी दी थी उसका क्या हुआ। आज देश भर में आप ही के माध्यम से प्रदेश की जनता देख रही है कि महंगाई में पूरे देश में सिर्फ कोई प्रदेश आ गया तो वो राजस्थान है। इसलिए लोगों ने उनकी गारंटी मानना बंद कर दिया। अब गारंटी है तो नरेंद्र मोदी जी की, और वही विश्वास करके ये सब आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इतले मजगती केंद्रीय माहिती आणि वितरावणी मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हिमाचल प्रदेशाच्या भेटेर आसात. तांणी हमीरपुरात नगरपालिका निवासी वाठाराची पळोवणी केली. काँग्रेस प्रणीत इंडिया आघाडीचेर मंत्री ठाकूर हांणी खर टिका केल्या. आघाडीचे फकत नाव बदलला, मात काळी कर्तुबां तशी आसात अशी टिकाय तांणी केली. मैं इसमें इतना ही कहूँगा कि ये सब एक दूसरे से अलग सोच और विचारधारा वाले हैं. सबके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर मुकदमे हैं. बहुत सारे लोग जमानत पर बाहर हैं, बहुत सारे जेल के अंदर हैं. ये इनका गठबंधन का चेहरा है. UPA नाम बदला है, कारनामे काले ही हैं. तिळारी धरणाक जमीन दिल्ल्या आणि पुनर्वसणूक केल्या धरणग्रस्तांक 43 वर्सां उपरांत तांच्या जमनीचो हक्क मेळ्ळो. काल जाल्ल्या एका सुवाळ्यांत उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी धरणग्रस्तांक 14चे उतारे भेटयले. दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेट्टी, सिंधुदुर्गचे जिल्लोधिकारी किशोर तावडे तशेंच दिवचलचे मामलेदार राजाराम परब आणि हेर मानेस्त ह्या सुवाळ्याक आशिल्ले. ह्या धरणग्रस्तांक लागून उत्तर गोंयाक उदक मेळटा. आयज ते खऱ्या अर्थान गोंयकार जाले अशें उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर उलयले. एंटायर नॉर्थ गोवा म्हणजे बिचोलीच्यान धरून ते सारखे कलंगूट, वागातोर तितक्या पर्यंत उदक जे आसा पळय हे तितले कुटुंबां म्हणजे लाखांनी कुटुंबां उदक दिवपाची तरतूद न्ही फक्त फाटल्या 10 वर्सांत की मुखारले 50 वर्सां आनी 100 वर्सांचो उदक मेळपाची तरतूद जी आसा पळय ती तिळारी धरणांत जाल्ली आसा. आनी म्हणून हो खर्च हे सुद्दां खर्चाक जे आतां करपाक पळयता पळय न्ही तशें मिनिस्टर पयलीं खूब जावन गेले पूण कोणें तितली सिरियस विचार केलो ना. आणि आमचे अधिकारी जे आसा ते अधिकाऱ्यांच्या माध्यमांतल्यान असो सिरियस असो विचार करून 2024 डिसेंबर म्हजो स्वताचो मानस असो आसा 2024 ते 2025 गोंयांत 24 उदक मेळपाक जाय. 24 उदक मेळपाक वर्स 1985 सावन सांखळे नगरपालिकेत कंत्राटी सफाई कामगार म्हूण आशिल्ल्या आनी 2011 सावन सेवेत कायम जाल्ल्या सफाई कामगार सुशिला कल्लीमळीक मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान पोरणे पेन्शन येवजणेचो लाभ लागू केला. न्यायाधीश महेश सोनक आणि न्यायाधीश PP देशपांडे हांच्या खंडपीठान हो निकाल दिलो. वर्स 2005च्या उपरांत सरकारी सेवेत कायम जाल्ल्यांक नवी पेन्शन येवजण लागू आसता. पूण सुशिला 1985 सावन अखंडीत कंत्राटी सेवेत आशिल्ली आणि 2011 ते 2020 मेरेन कायम जावन सेवेत उरली. तिका आतां पोरणे पेन्शन येवजणेचो लाव मेळटलो. नवे पेन्शन येवजणेची वजावट करून उरिल्ली रक्कम 2 म्हयन्यां भितर तिचे स्वाधीन करची अशें न्यायालयान अधिकारिणीच्या आदेशांत म्हळां. भारत स्वच्छता फ्रीडम रन 4.0 सर्कल CSIR आणि NIO ह्या केंद्रीय संस्थांनी पणजे मिरामार देगेचेर नितळसाण मोहीम केली. ह्या दोनूय संस्थांचे वेगवेगळे अधिकारी मोहिमेत वांटेकार जाल्ले. स्वच्छ भारत अभियानाचो ही मोहीम एक भाग आपले सरभोंवतणी नितळसाण दवरपा खातीर जागृतायेच्या हेतान ही मोहीम हातात घेतिल्ल्याचे NIOचे ज्येश्ठ प्रधान विज्ञानीक डॉ जुडीथ गॉन्साल्वीस आणि CSIR NIOचे संचालक सुनील कुमार सिंग हांणी सांगलें.
This is a run which is organized by CSR, National Institute of Oceanography. It was first introduced by our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, and we are taking it forward. This is the fourth Fit India run. It's and the theme is, Swachh Bharat, Swasth Bharat. So it's not only we are running, but we are also cleaning, the whole beach. We're removing the plastics and all that. We have conducted many such Swachh events, cleaning the environment. And this will not only, keep our staff fit, but the environment clean. And it's meant, you keep your mind, body healthy. So when we clean the environment, we see a lot of these plastics being washed out, from the water onto the beaches. And so we are trying to clean up, not only clean, but also give an example to all the other people that we have to keep our environment clean. The idea behind this is to keep people fit, because this sedentary lifestyle and workload is too much, stress is building. So if you are keeping yourself fit, particularly when you are meeting this type of gathering, when people are there, a lot of people are there, I think stress will automatically go. And if you work together, run together, at the same time you are keeping your environment clean, that is becoming a very, very effective way to clean our system, clean the body, clean the society and everything. And you know that particularly when you are talking about the developing our country and making a developed country, I think this is one of the very important aspect to keep clean everything. इस्रायली सेना आनी हमासा मजगती गाजात चालू आशिल्ल्या झुजांत ताकतिकेन संघर्श विराम लागू करचो आनी मानवी मजतीक वाट आडखळ मुक्त करची असो थाराव एकवटीत राष्ट्रसंघाचे महासभेत घेतला. जॉर्डनान मांडिल्ल्या ह्या थारावाचेर 134 वांगडी राष्ट्रांनी मतदान केलें. तातूंत 120 थारावाच्या तेंक्याक जाल्यार 14 थारावाच्या आड रावले. 45 वांगडी राष्ट्रांनी थारावाचेर मतदान केलें ना. मानवतेच्या नजरेन एकवटीत राष्ट्रसंघाच्या महासभेन हो थाराव घेतला. अपहृत बंदिस्त नागरिकांक ताकतिकेन मुक्त करचे अशें ह्या थारावांत म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां आयतारा तांच्या आकाशवाणी वेले 106वे मन की बात कार्यावळी वरवीं देश विदेशांतल्या भारतीयां बरोबर संवाद सादतले. आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाच्या सगळ्या वाहिन्यां वेल्यान सकाळीं 11 वरां सावन मन की बात आयकूंक मेळटली. आकाशवाणी आनी डीडी न्यूज संकेतथळ आनी न्यूज संकेतस्थळ आनी म्हायती वितरावणी मंत्रालयाचे युट्यूब वाहिन्या वेल्यानय मन की बात कार्यावळीची वितरावणी जातली. सकाळीं 11 वरांचेर हिंदींतल्यान कार्यावळ वितरायल्या उपरांत प्रादेशीक भाशांनी ताचो अणकार वितरायतले. रातचे 8 वरांचेर आकाशवाणी वेल्यान मन की बात कार्यावळीचे प्रादेशीक भाषांतर आयकूंक मेळटले. हे कार्यावळींत प्रधानमंत्री भारतांतल्यो आनी भारतीयांच्यो खाशेल्यो वैशिश्टपूर्ण देखदेण्यो गजाली नदरेक हाडून दितात, ते विशीं चर्चा करतात. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसो. ಕಡೆಯ ಕೈ ಬರವಣಿಗೆ ನಮ್ ತಾಯಿ ನಾಟೆ ಕುರುಪುಡನ್ ಕಾಪದ ಉಂದನ್ ಕಡಮೈ माटी माझे पंजणिया हीरा जे मैदम के याला देव सांभाळून तू माझ्या देशाची माती मिट्टी चले लम्हे बोले हीरे वांग चमक दे हिंडाडिन मण्णिल विളയിക്കൂ നിൻ സ്വപ്ന ദിനങ്ങൾ ഈ ദേഹകാൽ വീരാർ ഹാത്തോർ സീതി ഇത് ദേശം కోసం ప్రాణం విడిచిన వీరుల చరిత్ర ఈ మాటిరి కమోకి సూటి విరాకి నీతి
दिसा उपरांत तुमकां येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. गोंयांत चालू आशिल्ल्या राष्ट्रीय खेळा सर्तींनी गोंयांत आतां मेरेन 15 पदकां जोडल्यात. तातूंत 1 भांगर, 4 रुपें आनी 10 कांश्या पदकांचो आस्पाव आसा. आयच्या दिसा शुभम वर्मान 326 किल वजन उखलून दादल्यांच्या 102 किल वजन गटांत रुप्या पदक जोडलें. कालच्या दिसा 2 कांश्या पदकां जोडलीं. कलात्मक रेगूचे दादले गटांत आले डी सिल्वा, प्रतीक नायक आनी रायन फेर्नांडीस हांणी कांश्या पदक जोडलें. कलात्मक तुंगलात बायलां गटांत हिना कौसरान कांश्या पदक जोडलें. हे सर्तींत आतां मेरेन गोंयान 1 भांगरा पदक जोडलां. सांग्यार नेत्रावळीच्या बाबू गांवकारान मॉडर्न पेंटाथॉनांत हें एकोडें भांगरा पदक जोडलां. 28 राज्यां आनी 8 केंद्रशासीत प्रदेशाचे मेळून देशभरांतल्या पंगडाचे 10,000 परस चड खेळगडे हे सर्तींत वांटेकार जाल्यात. 43 खेळा प्रकारांनी सर्ती जातात. गोंयांत 5 सुवातांनी म्हापशां, मडगांव, पणजी, फोंड्या आनी वास्को राष्ट्रीय खेळा सर्ती जातात. 9 नोव्हेंबर मेरेन गोंयांत राष्ट्रीय खेळा सर्ती चलतल्यो. हे सर्तींत महाराष्ट्र पयल्या सुवातेचेर, हरियाणा दुसरे जाल्यार सेवादळां तिसऱ्या सुवातेचेर आसा. चीनाच्या हांगजाव शारांत पॅरा आशियाई खेळा सर्तींनी भारतान 29 भांगरा, 31 रुप्या आनी 51 कांश्या पदकां मेळून 111 पदकां जोडून भारतान इतिहास रचलो. आयज सांजे हे खेळ सोंपले. ते सर्तींत एकूण 22 तरेच्या खेळांच्यो सर्ती जाल्यो. भारताचो पंगड 17 खेळगड्यांचो पंगड हे सर्तींत वांटेकार जाल्ले. हे आदीं जकार्तात जाल्ल्या पॅरा आशियाई सर्तींनी भारताचो 188 खेळगड्यांचो पंगड वांटेकार जाल्लो आनी ते सर्तींत भारतान 15 भांगरा पदकां धरून 72 पदकां जोडिल्लीं. अंदूच्या आशियाई पॅरा सर्तींत एकूण 48 देश वांटेकार जाल्यात. ह्या देशांचे सुमार 4,000 वयर खेळगडे 566 पदकां खातीर झुजले. 111 पदकां जोडून भारतान आपलो आदलो पदकांचो विक्रम मोडला. हे इतिहासीक कामगिरी खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी युवा आनी खेळा मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी खेळगड्यांक परबीं भेटयल्या. ह्या कामगिरीचो अपूर्व आनंद जाता. ही उपलब्धी भारतीयांक अभिमानान भारीत करता, उर्बा दिता. आमकां कांयच अशक्य ना हें ह्या कामगिरी वेल्यान दिसता. भारतीय खेळगड्यांची प्रतिभा, मेहनत आनी दृढ संकल्पाचें हें फळ अशें प्रधानमंत्र्यांनी सोशल मिडियाचेर परबीं संदेशांत म्हळां. ICC संवसारीक क्रिकेट वस्तादपण सर्तींत आयज 2 खेळ जाले. ऑस्ट्रेलिया आनी न्यूझीलंडा मजगतीं धर्मशाळांत HPCA मैदानाचेर खेळ जालो. न्यूझीलंडान कुरुबावलो जिखून गोलंदाजी घेतली. ऑस्ट्रेलियान न्यूझीलंडा मुखार जैता खातीर 389 धांवड्यांची मोख आशिल्ली. दुसऱ्या खेळांत नेदरलँडान आनी फलंदाजी करतना बांगलादेशा मुखार 229 धांवड्यांची मोख दवरल्या. हो खेळ कोलकातांत इडन गार्डन्साचेर चलता. बांगलादेश आनी नेदरलँडान दोगूय एकूच खेळ जिखल्यात आनी गूण तक्त्यांत तांची सुवात सुकयल्या पावंड्याचेर आसा. हे सर्तींत 7 खेळ जिखून दक्षिण आफ्रिका 10 गूण जोडून गूण सरासरीचेर पयल्या सुवातेचेर आसा, जाल्यार भारत 5 खेळ जिखून दुसऱ्या सुवातेचेर आसा. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 34.8 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 21.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपच्या आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज रोजगार मेळाव्यांत देशभरांतल्या 51,000 केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांक वाटली नेमणूक पत्रां. देशभरांत 37 सुवातांनी मेळावे. मेरी माटी मेरा देश मोहिमे खाला गोंयच्या 12 तालुक्यांतल्यान मातयेचे कलश अमृत वाटिके खातीर दिल्ली रवाना. 31 ऑक्टोबराक प्रधानमंत्री करतले रोपलां अमृत वाटिकेचें उक्तावण. इस्रायली सेना आनी हमासा मजगतीं गाझात चालू आशिल्ल्या झुजांत ताकतिकेन संघर्श विराम करचो. अपहृत बंदिस्त नागरिकांक ताकतिकेन मुक्त करचे. एकवटीत राष्ट्रसंघाच्या आमसभेचो थाराव. गोंयांत चालू आशिल्ल्या राष्ट्रीय खेळा सर्तींनी गोंयान आतां मेरेन जोडली 15 पदकां, 1 भांगर, 4 रुपें आनी 10 कांश्या पदकांचो आस्पाव. आनी चीनात जाल्ल्या आशियाई खेळांतल्या सर्तींनी 111 पदकां जिखून भारताचो विक्रम 29 भांगरा, 31 रुप्या आनी 51 कांश्या पदकांचो आस्पाव प्रधानमंत्र्यांनी केली तोखणाय. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.